नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. रानटी अळम्याचे अंदू आषाढी एकादशी पयलींच जाले दर्शन. दिवचले मंगळारा कारापूर तिस्क वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक अळमी आयले विकपाक. प्रमाण कमी आशिल्ल्यान अळम्याचो वाडलो भाव. लामगांवच्या अक्षत नायक मरण प्रकरणात वीज खात्यान लायनमॅना सयत गर्दन्याक केली अटक. चौकशी करून रोखडीच केली वैयक्तीक जामिनाचेर सुटका. साकवाळी डी माटा कडल्या रस्त्याची जाल्या अवतिकाय. कितलेशेच फावटी आंदोलन करून लेगीत प्रशासनाचे दुर्लक्ष. रस्त्याचे दुर्व्यवस्थेक लागून काँग्रेसीन केली सरकाराचेर टिका. कुळे वाकीकुयन वाठारांतली नांगरणी केली शेतां करपली. शेतकारांचेर आयला संकश्ट. पावसान फटयिल्ल्यान शेतकारांच्या कपलार पडल्या आटयो. कारापूरच्या दिल्ली गेल्ल्या आंदोलकांनी पणजे आझाद मैदानाचेर जमून दिलो तेको. काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार एका वराक करतले लोढा प्रकल्प रद्द. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची गवाय. आनी मंदार सुर्लकार अपहरण आनी खून प्रकरणातली सुनावणी पुराय. आरोपीच्या सुटके संदर्भातलो निर्णय उच्च न्यायालयान दवरलो राखून. आता खबरो विस्तारान. सैमाची देणगी आशिल्ले रानात रोहिणीचेर फुलपी अळम्याचे अंदू आषाढी पयलींच दर्शन जाला. दिवचले आतां अळमी विकपाक येवपाक लागल्यात. मंगळारा कारापूर तिस्क वाठारांत रस्त्याचे कुशीक अळमी विकपाक उपलब्ध आशिल्ली. प्रमाण कमी आशिल्ल्यान अळम्याक भाव आयिल्लो. रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिबेक उदक सुट्टा. केन्ना एकदां ही अळमी बाजाराक येतात ताची लोक वाट पळयतात. सिजनात किमान एक दोनदा तरी अळमी खावपाक मेळपाक जाय अशें दरेकल्याक दिसता. देखून अळमी विकत घेवपाक लोक घुरी घालतात. सध्या अळम्याचें प्रमाण कमी आशिल्ल्यान ती म्हारग आसात. तरी लेगीत अळम्याक खूब मागणी आसा. सध्या 800 ते 1000 रुपया वांटो आसा. पावस पडलो ना जाल्यार अळमी पिकाचेर अंदू परिणाम जावंक शकता असो अदमास आसा. अळम्याच्या सिजनान केन्ना एकदां अळमी बेगीन येता अशें सगळ्यांक जायत आसता. आयज कारापुरात थोड्या प्रमाणान अळमी येयल्या. वांटो सादारण 800 ते 1000. एका वाट्यान सादारण 30-35 अळमी आसा. अळमी म्हणजे एकदम रुचकर आसता जी रानानूच जाता रोहिणीचेर अथवा भुसभुशीत मातयेचेर. त्यामुळे खवये जे आसता ते एकदम ती रुचकर लागल्या कारणान आनी स्वादिश्ट असल्या कारणान तेंची वाट पळयत आसता. आनी तांकां स्पेशल असो मसालो करचो पडटा गृहिणीन आनी ते स्पेशल मसालो घालूनच ती अळमी खावप आसता. सध्या मातसो पावसूय कमी आसा त्या खातीर म्हाका दिसता ही अळमी रोहिणीर फुल्ल्या अशें दिसता. पावस जर नसता तर अळमी येवंक शकता फुडें. हय, पावस जर मातसो मोठो पडलो जाल्यार आनी मागीर वत पडलें जाल्यार मोठ्या प्रमाणान अळमी येवपाक शकता. जशी आतां थोड्या प्रमाणान येयला पूण मोठ्या प्रमाणान येता. आनी गोंयांत तर सत्तरी आनी बिचोले तालुक्यान मोठ्या प्रमाणान अळमी येताय आनी ती खपतातूय बी तितकीच फास्ट. कारण मागीर कोण रावलो अळमी घेवपाक जाल्यार ताका ती मेळना. येयल्या पळय न्हू ते आतां आयज दिसता की हांगा चड म्हारग आहा अळमी. ही अळमी कशी पावस पडोंक ना म्हणून अळमी पूण म्हाका दिसना ही 1000 जर लोकांक परवडपाची ना. सध्या कशी आहा वांटो? सध्या आतां पळय आतां तो 1000 म्हणटा आतां 800 दिवंक तयार आहा. परवडोंक जाय न्ही सामान्य लोकांक. पूण अळमी सारकी ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साकवाळी डी माटा कडल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान काँग्रेसीन भाजपाचेर खर टिका केली. फाटल्या 5 वर्सां सावन ह्या रस्त्याच्या दुरुस्ती कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. कुट्टाळचो आमदार, सांकवाळ पंचायत आनी जिल्लो पंचायत वांगडी हे सगळे भाजपाचे आसून लेगीत रस्त्याचे हॉटमिक्साचे काम हातात घेवंक ना. कितले फावटी आंदोलन करून लेगीत सरकारान कसलीच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो.
आयज आमी डी मार्ट ह्या वाटेरान आसा आनी हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार रस्त्याचे जे इशू तुमी पळयला आसतले सामके वायट परिस्थितीन आसा. आमी लास्ट इयरच्यान हो जो इशू आसा हायलायट करीत आसा. थ्रू मिडिया आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट सुद्दां केल्ले की फूल स्ट्रेच जो आसा फ्रॉम उमिया टू MES जंक्शन ताका रिसर्फेस करा, पूण सरकारान हेजे बद्दल विचार करूं ना. आमी PWDन सुद्दां रिप्रेझेंटेशन दिवन आयले, पूण पॉलिटिक्स आनी सरकार फक्त एक पॉलिटिकल पॅचवर्क म्हणटा पळय, पॅचवर्क पॉलिटिक्स तेच करत येयला. एवरी टायम जेन्ना हांगा पावस पडटा तेन्ना हो जो रोड आसा इट गोज बॅक टू वर्स्ट. हांगा खुबशे घरां आसा, खुबशे लोक रावतात, हांगा खुबशे गाडयो वयता ह्या रस्त्यार, भुरगे स्कुलान वयता, लोक कामां वयता आनी हो जो रस्तो जो आसा एवरी टायम व्हडले व्हडले खड्डे आसता. द रोड इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट टू कम्यूट. लोक हे खड्ड्यान वचून पडटा, ॲक्सिडेंट जाता, इन्सिडंट जाता, लोक इंजर्ड जाता. तरी पूण हो जो सरकार जो आसा, लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा, दे आर टर्निंग अ ब्लाइंड आय. हम लोग बचपन से यहाँ पे पैदा हुआ, स्कूल पढ़ा लिखा, सब कुछ किया. बिल्ला में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बैनर लगाते गए और कुछ किया नहीं है. यहाँ पे सरकार तो बीजेपी का है, पंच मेंबर जो भी कुछ है. और यहाँ पे जो रास्ता है ये उमेया बिल्डिंग से लेके MS कॉलेज तक, यहाँ पे हमारा बच्चा लोग या सबके हमारा भाई बहनों के बच्चा लोग स्कूल में सुबह जब रेडी होके आते हैं, जब बारिश गिरता है, उस कारण से अगर बारिश गिरने से कीचड़ में उछल गया, वो बच्चा वही कपड़ा पे स्कूल जाता है. थोड़ा सेंस रहना चाहिए. यहाँ के जो सरपंच, पंच, PWD का जो वर्क डिपार्टमेंट वाला, यहाँ पे MLA, ये सब लोग थोड़ा आँख खुला करो. ये रास्ते पे आप लोग नहीं घूमते, हम लोग ज़्यादा यहाँ पे घूमते, हम यहाँ पे रहते हैं. ये हमारा तकलीफ है, हमको पता है यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. मैं सबसे ये यहाँ का जो नागरिक को एक विनंती करता हूँ कि या कोई भी तुम्हारे पास वोट मांगने के लिए आए तो उसको पहला बताएं आप, ये हमारा जो बिल्ला में जो रास्ता का जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा ठीक कर दो. 10-11 साल से यहाँ पे रोड किया नहीं है, सिर्फ टूथ पॉलिश किया है. और पंचायत वो ये PWD यहाँ का पैसा हुआ निकाला हुआ है. कारापूर लोढा प्रकल्पाआड चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक सोमारा 100 दीस पुराय जाल्ल्यान कारापूरकारांनी दिल्ली वचून आंदोलन केले. तांकां तेंको दिवपा खातीर थळाव्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले. आंदोलनाक शेकड्यांनी लोक हाजीर आशिल्ले. भाजप सरकारान गोंय विकपाक काडला. या हुकुमशाही सरकाराक घरा धाडप गरजेचे आसा. 2027 काँग्रेसीचे सरकार आयल्यार एका वरात कारापूर सवणचो प्रकल्प रद्द करतले अशी गवाय विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमाव हांणी दिली. मजगती या प्रकरणाची सुनावणी सध्या न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान पंचायतीन आपल्या वाठारांतली गरजेची कारवाय आदींच केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आज हांव सल्यूट दिता लोकांक, कित्याक सोंपेनू 100 दीस हे प्रोटेस्ट जेन्ना तुमी उबी रावलेली आसा, तुमकां शाबासकी. आज गोंयकार तुमचे बराबर आसा. तुमकां हांव सांगपाक सोदतां, हे डिस्ट्रॅक्शन बंद जातले जाल्यार हे सरकार घरा वचपाक जाय. आनी तुमकां जे सांगलां, आमी सदांच सांगलां की जेन्ना गोंयकाराचे नवे सरकार येतले, तुमकां 100 दीस न्हू, 1 दीस न्हू, 1 वरान हो प्रोजेक्ट रद्द जातलो. हे उतर तुमकां. आमचे कर्तव्य जातले गोंय सांबाळपाक. आमी हिंगा कांगडागान येवंक ना. आमी लोकांले प्रश्न सुटोवे करपाक मुखार सरलेले आसा. आज इतली दादागिरी, इतली हुकुमशाही, ही लूटमार सरकाराक घरा धाडपाक. याद करा माधव गाडगिलान कितें सांगलेले, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी जावपाक जाय. वायनाडान जे जालां ते गोंयांत कित्या जावपाचें ना. एनवायरमेंट आमचे वेस्टर्न घाट हे सगळे एरिया जे इको सेन्सिटिव्ह एरिया आसा हे प्रोटेक्ट करपाक जाय. 1994 तुम्ही जाणा कितें घडलें ते नायलॉन 66 डुपॉन्टान आयले. डुपॉन्ट व्हडली व्हडली फॅक्टरी हाडली तांणी आनी ते म्हणलें आमी हांगा केरी दोंगरा, असो कारापूर दोंगर, थिंग केरी दोंगर आसलो, बुधकाम म्हणून ताचें नांव आसलें. आनी ते म्हणलें आमी हांगा फॅक्टरी घालता. आनी ताचे मागीर युद्ध सुरू जालो. आनी तो युद्ध केन्ना काबार जालो. एक दीस ते सगळ्या डुपॉन्टाचे मॅनेजर, तांचे ऑफिस, तांच्यो गाडयो सगळे काडून सगळे लोकांक
फोंड्यातून सगळे भायर उडयले, एकाच दिसान सगळे भायर उडयले. तांचे 5 रुपयांचे नोट असले तांच्या दफ्तरान, ते नोट घेवन लोकांक बॉनफायर करून ताका उजो पेटून पिड्डातात. तितलो तरी राग असलो लोकांचो. आता तो राग आता परत येतलो गोंय, तोच राग आज परत येतलो गोंय. If this government does not scrap the Lodha project, this is the end of this government. गोंयच्या सरकारा कडल्यान काय मेळना म्हणटा येता दिल्ली पावले. तांची पंचायत आनी कोर्टांतल्यान तांची केस सुरू आसा. पंचायतीन तेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय ती घेतले. रेस्ट ऑल इज इन द कोर्ट. 2006 वर्सा गाजिल्ल्या मंदार सुलकार अपहरण आणि खून प्रकरणात आरोपी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांच्या सुटके संदर्भातलो निर्णय उच्च न्यायालयान राखून दवरला. राज्य शिक्षा पुनर्वलोकन मंडळाच्या शिफारसी उपरांत या प्रकरणाचेर न्यायालयात सुनावणी झाली. आता या तिघांच्या सुटकेविषयी उच्च न्यायालयाच्या निमाण्या आदेशाकडेन सगळ्यांची नदर आसा. Matter was listed only for directions today. Some synopses were required to be filed, so all the parties have filed the written synopsis today, and the court has kept the matter now reserved for judgment. Whichever date convenient, the court will pronounce their order on the. But what is the stand of state? State has filed their reply, and we have pointed out also. We have particularly stand is that the sentence review board has recommended their release, but the children court has not recommended. The children court has given an adverse report based on which the state government has rejected the release. So accordingly we defended the case. So let us see what judgment comes, what the court decides. कोळवाच्या उच्च माध्यमिक शाळेत शिकपी 2 चलयांनी आयर्न फॉलिक ऍसिडाच्यो चड प्रमाणात गुळयो घेतिल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय चलयो मूळ आसामाच्यो, देखून स्कुलांत गुळयाविशींची सुचोवणी कोंकणीन दिल्ले खातीर तांकां तें समजूंक ना. तेन्ना सप्तकांतल्यान घेवपी 1 गुळये बदला तांच्यांनी 5 गुळयो घेतल्यो. त्या उपरांत तांकां उलटी जावन तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां रोखडेच म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. सध्या दोनूय विद्यार्थ्यांची भलायकी स्थिर असून तांची जतनाय घेवपा खातीर तांकां निरीक्षणात दवरल्यात. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव विणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत आणि हांगासरूच थोड्याच वेळा पयलीं कोलवाळच्या एका खासा हायर सेकंडरींतल्या 2 जाणां चलयांक ट्रिटमेंटा खातीर घेवन आयिल्ले. आतां तांकां हांगासर ट्रिटमेंटाक हाडपाचें कारण तशीच पुराय बातमी अशी आसा ती म्हटल्यार स्कुलान तशेंच हायर सेकंडरीन जे आसा ते भुरग्यांक न्यूट्रिशना खातीर आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसात तेंचे डिस्ट्रिब्युशन करपाक येता. तशेंच कोलवाळच्या ह्या खासगी हायर सेकंडरीन सुद्धा जे आसा ते डिस्ट्रिब्युशन टॅबलेटींचे करपाक आयले आणि भुरग्यांनी ज्यो आसा त्यो टॅबलेट्स कंज्यूम केल्ल्यो. आता ही जी 2 जाणां चलयो ह्यो जावन आशिल्ल्यो खंय तरी मूळ आसामच्यो आशिल्ल्या कारणान कोंकणीन जे कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते तांकां समजूंक ना आणि तेंच्यांनी ज्यो आसा त्यो 5 आयर्न टॅबलेट्स ज्यो आसा तेंचो वांगडाच इनटेक केलो आणि त्या लागून जी आसा तेंची प्रकृती ती रोखडीच खालावली. तशेंच तांकां वॉमिटींग आणि बाकीचे जे सिम्पटम्स आसात ते तांकां दिसून आयले. म्हणून तांकां जे आसा 2 जाणां भुरग्यांक ताबडतोब कोलवाळच्या PHCन शिफ्ट करपाक आयले. थंयच्यान तांकां आसा ते म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलान रिफर करपाक आयले. हांगासर दोगांयचेरूय ट्रिटमेंट्स ज्यो आसात त्यो रितसर ट्रिटमेंट करपाक आयल्यो आणि आता 2 जाणां चलये भुरग्यांक ज्यो आसा तो डिस्चार्ज दिलोलो आसा. तशेंच ह्या इन्सिडंटाचेर फुडली जी कितें रितसर कारवाई आसा ती कोलवाळे पुलीस करीत आसात. आर्थीक वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत गोंयाक उक्त्या बाजारांतल्यान रीण घेवपाची गरज पडूंक ना. हाका लागून गोंयची आर्थीक स्थिती घटमूट आनी योग्य आर्थीक व्यवस्थापन दिसून येता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सोमारा जाल्ले वित्तीय आढावो बसकेत केंद्र सरकाराच्या उपक्रमाची 100% अंमलबजावणी करपाच्यो सुचोवण्यो अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्र्यान दिल्यात. तशेंच नागरिकांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान चड कार्यक्षम आनी दर्जेदार सरकारी सेवा दिवपाचो निर्देश संबंदीत अधिकाऱ्यांक दिला. सांग्यार रिवणा मार्केटात सुमार 7 दुकानांक उजो पेटलो.
सुमार 30 ते 40 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे दुकान धन्यांनी सांगले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मार्केटांतल्या एका दुकानात पेट्रोलाचो सांठो करून विकतात. हाका लागून हो उजो लागलो आसूं येत असो आरोप थळाव्यांनी केल्ल्याचे कळटा. मात उजो लागपाचे नेमके कारण स्पश्ट जावंक ना. उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. च्या पितात धुंवर येवपाक लागलो. अकस्मात धुंवर येयलो म्हणून कितें जालें की आमी लायट बी पळयली ना कांय ना. आनी तो तें शॉप बंद आसलें. ते बंद बंद आसलें. तेवटें आनी मातशें आनी चड धुंवर येयलो. आतां म्हणलें हितूंकच उब लागला. कोणटा येवन ब्लॉक मोडलें फोडलें. मागीर हाक करून आनी कांय कितें कांय दिसना धुंवर. ते शॉप सदां चालू आसता आयजूच बंद असं जालें. सकाळी येयल्लो. सकाळी येवन तो देवा वाचून गेल्लो. ते वातीन कितें जावंक शकता. पेट्रोल मेन म्हणल्यार पेट्रोल विकता. पेट्रोल उरता वात. ना पेट्रोल विकता तो. पेट्रोल विकता. जेन्ना ओपन करपाक गेल्लो पळय हांवूच गेल्लो ओपन करपाक तेन्ना एक बाटली येयली आनी म्हाजी सायडीच्यान गेली आनी म्हाजेर पडलें ल्हान चलत वता आसलो. पूण तरी खंय तरी हे जालें ते सगळे पेट्रोलाची बाटली ह्या सायडी त्या सायडी पडून तें स्प्रेड जालां. आतां तुमचें हॉटेल आसा तुमचें खंय तरी पोट चलपाचें कितलेशें तुमकां आतां लुकसाण जालां. 15 लाख सुमार लुकसाण. 15 लाख. ते शो जालां. पूण दोनी मेळोन तुमकां 300 लाखाचें लुकसाण जालां. 30-35. आतां हे ते शॉपा लागून जालें मदल्या. आतां टोटल तुमगेली 2 शॉपां. शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट. कितली वेळ आतां कितल्यान सुमार हें जालें आतां. 8:30 म्हणल्यार पेट्रोल म्हणटा ते लोक सांगता नासलेले. मागीर फायर ब्रिगेड टोटल आता 5 शॉप इफेक्ट झाले. मदीं सेंटराक एक आनी दोनी ताच्या सायडीच्यान 2 शॉपां. जो ओरिजिनेट जालो थंयच्यान मागीर हे सायडीच्यान पावता म्हणल्यार भितरल्यान सगळे मदें रस्ते ऑलरेडी जळिल्ले. आतां लोक आशिल्ले पूण त्या टायमाचेर भायर काडप कांय पॉसिबल जालें ना. कित्याक वयर जेन्ना मदेर जळटा तेन्ना ताका कोणा वचप सेफ न्ही. लोकांक कोणाक कांय जालें ना पूण बाकी सगळी नाशाडी जाली. आतां शॉपा फर्स्ट शॉपा उरलां ते कसली शॉप. जनरल स्टोर. बाकीचे आसा ती कितें आसा. बाकीचे त्या जनरल स्टोराच्या दोन्ही सायडीच्यान 2 हॉटेल आसात आनी ताचे परत सायडीच्यान म्हगेलें एक ऑफिस आसा आनी ती सायडीच्यान परत एक जनरल स्टोर. म्हणल्यार टोटल 5 शॉप. आतां हेतून तुमकां कितले तुमच्या ऑफिसान कितें आशिल्लें लुकसाण जालें. हॉटेल आनी ऑफिस म्हणलें जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 5-5.5 लाख सुमार लॉस. सगळें मेळोन वचून आमकां कॉज ऑफ फायर खबर ना. पण जशें फर्स्ट जे बाय स्टँडर आशिल्ले तेंची इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ते सेंटराक जे जनरल स्टोर आसा थंयच्यान पयलीं धुंवर येवपाक सुरू जालो आनी ते एकूच जे शॉप आसा तें बंद आशिल्लें आनी बाकीचीं सगळीं शॉपां मॉर्निंग टायमार ओपन आशिल्लीं चालू आशिल्लीं आनी तेंचे कस्टमरय आशिल्ले. सो जेन्ना धुंवर येता म्हणून कळ्ळें विथीन ते म्हणटात की विथीन 10 मिनिट्सा भितर फायर हें जालो एक्सप्लोजीव टायप जालो आनी तो मॅसीव फायर ऑटोमॅटिकली सगळ्या शॉपांक रेडिएट जालो आनी तेंचें सामान सुद्दां काडपाक टायम मेळूंक ना. पूण जेन्ना ताका स्मोक येवपाक सुरू जाल्लो 8:43 आमकां कॉल आयिल्लें आनी विथीन 15 मिनटांक आमी स्पॉटार पावले आनी आमी फायर फायटींग केलें. सो आमचो जो रिस्पॉन्स टायम आशिल्लो तो खूब फास्ट आशिल्लो कारण डिस्टन्स सुद्दां आमी पळयलें मोर देन 15 किलोमिटर आसा आनी इतलो आसून आमचो रिस्पॉन्स टायम फास्ट आशिल्ल्या कारणान आमी आनीकय कितें मेजर जावपाक पावले ना. पूण तरी पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट शॉपां जीं आसा टोटली डॅमेज म्हणल्यार जाता. आनी कारण तेजो जो वयलो ताका फॉल सिलींग आशिल्लें शॉपाक आनी वयलो जो रुफींग जें आसा दॅट इज सँटायल्स आनी जे वाशे बी आशिल्ले त्या कारणान आमकां मातसो डिफिकल्ट जालो उजो पालोवपाक. गॅस सिलिंडर 3 गॅस सिलिंडर आमी भायर काडिल्ले आसा आनी सेकेंड रेस्टॉरंटाकय 3 सिलिंडर आशिल्ले ते ओनरानच भायर काडले. सो सिलिंडर जे आसा ऑलरेडी काडलो आसा पण जे हें आसात आमचे रेफ्रिजरेटर आसा तेजे जे थोडो ब्लास्ट जाल्लो आसा. मिरगाच्या पावसान फुटिले उपरांत आता परत पावसान शेतकारांच्या दोळ्यांत दुकां हाडल्या.
फाटल्या 4-5 दिसांच्यान पावस गायब जाल्ल्यान खरीप भाता शेतांची पिकां संकश्टात आयल्यात. पावस नाशिल्ल्यान शेतां करपून वचपाचे वाटेर आसात, देखून शेतकार कपलाचेर हात मारतात. अंदू चडसो जून म्हयनो सुको गेल्या उपरांत 15 दिसां पयलीं पावस सक्रीय जालो. पावसान आशा दाखयले उपरांत शेतकार उमेदीन शेतांक देंविल्ले. नांगरणी आनी हेर मशागत करून तरवो लेगीत ओपिल्लो. तरवो रुजून वयर लेगीत सरिल्लो. मात पावस गायब जाल्ल्यान तरवो करपून गेला. मशागत केल्ली शेत जमीन लेगीत सुकून फुटल्या. देखून शेतकारांची चिंता वाडल्या. फुडल्या 4-5 दिसां भितर पावस पडलो ना जाल्यार अंदू शेतां धोक्यांत येतली अशें शेतकाराचें दुखणें आसा. कालच्या आठवड्याक पावस पडलेलो तेन्ना आमी तरवो ओपलेलो. तेन्ना आतां 4-5 दीस जाले पावसाचे थेंब ना आनी जो तरवो आमी ओपला तेका आतां निकतो कोंब येयल्लो पूण तो आतां करपालो. आतां आमकां भंय जाला तो आतां तरवो पुन्हा घालपाचो काय न घालपाचो हें चिंतता येना, कित्याक पावसाचे तर संभव कांयच ना. तेका लागून आमी आतां कितें केलां, आतां 4 दीस पळोवया पावसाचे अंदाज म्हणून रावल्या. आनी जर पावस जर पडना नाल्यार हो तरवो गेलो जाल्यार पुन्हा आतां आमकां तरवो घालचो पडटलो. कितें बी आमकां खंयचे तरी उपलब्ध करून तें हाडून हो तरी तरवो घालचो पडटलो. लेट जावचो मागीर जातलो लेट जातलो पूण तें मागीर कितें आसा, जेन्ना लेट जातलो तेन्ना तेका वयर कणशी येता पळय ती कणशी पोलाची जाता. 10 गोटे जर बरे मेळ्ळे जाल्यार 10 गोटे पिड्ड्यार जातात. आमच्या सरकारान हेजेर कितें तरी विचार करून शेतकऱ्यांक कशें तरी तितून कितें तरी दिवन तो हें करपाचें, कितें करपाचें आमकां आदार करपाचो. आशा गेल्ल्या भितर आसा. अशें घरचें म्हणून जेवचें म्हणजे आमकां एक इच्छा आसता म्हणून आमी हे ओपलेलें. आनी आमच्या वेळान सांगता आमचोच टायम फेर पुरो आमकां देवान भरपूर दिलें आनी ते पिड्ड्यार जालें. कित्याक तर भरपूर पावस पडलो आनी ते नाशाडी जाली. आमकां आतां पावस ना म्हणून आमचो तरवो गेल्लो आहा. तेन्ना तरवो गेल्लो आमी ओपलेले आहा तेन्ना आमी सरकारा कडेन एक विनंती करता कितें हें आमकां बेनिफीट कितें तरी दिवचें आनी येवन पळोवचें हांगा, कित्याक तर कशें कितें जालां तें ही म्हाजी विनंती आहा. सध्या सगळे फुटाळी पडले, सगळे रोयला आमी विचार हो आहा हो रिश्ता आमी सगळे रोवन थेयला सगळे पूण करपन गेले. आता सरकाराक दोश दिना, पावसाचे तो कांय करू शकना. पावस हो नैसर्गिक. तुझे आता मागणी कितें म्हणणें आहा? आता आमकां कितें तरी नुकसान भरपाई दिवपाचें न्हू. आता पावस बी येतलो अशें आहा कितें ती देवाचेर आनी जर पावस 4-5 दीस ना पडलो जाल्यार ना पडले जाल्यार लीप गेले आनी कांय विचारपाची ना. सद्याच आतां वयता पावस. पण तुमचे कोण एग्रीकल्चरचे ऑफिसर बी पळोवन गेले? ते अजून येवंक ना. तांकां मातशें सरकारान रिक्वेस्ट करपाचें तेंकां की हांगर येवपाचें म्हणून. इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा ताका. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बागा वाठारांत अनवळख्यांनी एक बंद रेस्टॉरंट फोडलें. फाटले दार फोडून रेस्टॉरंटांतल्या सामानाची नासधूस केली पूण चोराच्या हाताक कांयच लागूंक ना. या घडणुकेची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन पळोवणी करून पंचनामो केलो. तशेंच पुलिसांनी अनवळख्या आड गुन्यांव नोंद केला. आमी फ्रायडे आनी सॅटर्डे 2 दीस लेबर घातलेले साफ करपाक. आनी आयज म्हणजे खूब दीस जाले उन्याता म्हणून आमी म्हणलें कितें कचरो कितें आतां काडया बेगीन आनी लास्ट इयर हांवें आतां सीजन बंद दवरलेलें रेस्टॉरंट. सो एक फावटी म्हणल्यार मातशें बेगीन घर येता कित्याक पावसूय ना. सो काल आमी येवंक नाका, आतां संडे आहलो. सो सकाळीं फुडें परतून लेबर हाडले 4 आनी लेबर हाडल्या फुडें फाटल्यान पळय किचनाच्या फाटल्यान सगळीं झाडां लायलेलीं येयली. ती येयली काडून आमचो कामदार वयर गेलो पळोवपाक फाटल्यान पळयता जाल्यार म्हाका बाथराम नावलो अशें हातां लायनासर फोडला सगळें हांगासर भितर. सो तूं म्हणलो बेग ह्या ताका सांगलें तरी हांव आहलो पंचायतीन. सो आमी मातसो वचून व्हिडिओ कॉल कर. तेन्नाच मागीर हांव मातसो डेस्परेट जालो कित्याक हे फोडले आनी म्हाका दाखयलें तेणें सारकें. भायर शेडी लावन भितून सरला ना कोणें फोडला पळय तें हांव कांय सांगूंक शकना. तशें न्ही, तो आतां कोण फोडला पळय तेणें भायर शेडी लावन भितून येयला. आनी 4 दीस पयलीं वायर मिटरूय उडयल्लो तोडून. आमी उगी रावल्ले आनी हे विंडोची एक ग्लास उडयल्लो. मागीर टॉयलेटीची बेसनां उडयल्या सगळीं तोडून. आनी कोणाक कितें जालां आनी कितें पळय पूण म्हाजें इतलेंच म्हणोवपाक हे पळय आयज कोणें कितें केलां राती तो हे लोकांचें जावचें न्हू हें करून चलत काय न्हू. हय वायट करप सारकें न्हू. आमी कोणाचें वायट करूंक ना.
कितें जाला तुमचे? ना व्हरोंक ना, खाली म्हाजे 2 लायटी आहल्यो, ह्यो लायटी ह्यो व्हडल्यो सब्बी लायट आहा. मिक्सर आहलो म्हाजो, मिक्सर व्हरोंक ना, ह्यो लायटी व्हरोंक ना, किंवा म्हणजे 4 लायटी उरल्या म्हज्यान एक मिक्सर. हांव ते भोबान कितें केलां आनी ना न्ही, पूण एक टायम तो भितर तो देंवलो जाल्यार हे सगळे घेवन वचपाचो, कित्याक ह्यो मेन ह्या तो वयरसून तेणें फोडला आनी कोण तरी भायल्यान बी येयला आसतलो कोण. नुस्तेकार गरोवपाक खूब जाण येता हिंगा, सो रातचे येतात गरोवपाक नुस्तेकार, सकाळचे आसता. सो कोण येयला आनी कितें जालां तो फोडून पावलो एकट्यान. म्हजे घर येवजणेची पुराय कायदेशीर नियाळ घेतला. ती चालीक लावपाच्या वेळार कसलीच आडमेळी येवची ना असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. हे येवजणे आड कांय याचिका उच्च न्यायालयात दाखल जाल्यात तरी सरकार कायदेशीर मार्गांतल्यान तांकां लढो दिता अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच राज्यांतल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचो प्रश्नूय सरकाराच्या विचाराखाला आसा आनी अधिसूचित केल्ल्या झोपडपट्ट्यांचो आंकडो उणो आशिल्ल्यान ताचे खातीर वेगळें नवें धोरण हाडपाचोय सरकार विचार करता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. स्लम एरिया रिहॅबिलिटेशनचे विषय ऑलरेडी सुरू आसा, बट स्लम नोटिफाईड गोंयांत खूप कमी आसा. ओके, त्या खातीर डायरेक्टली इट इज नॉट कमिंग अंडर द एक किंवा दोनूच एरिया स्लम म्हणून डिक्लेअर्ड आसा. ताच्या खातीर एक वेगळी पॉलिसी काडून ते करूं शकता. सुप्रीम कोर्टाचो वर्डिक्ट आत्तां काय हांवें वाचूंक ना. आय टेक द लिगल ओपिनियन. ओके, लिगल ओपिनियन हेच्या कडल्यान घेतल्या उपरांतूच त्या विशयाचेर हांव उलयतां. बट हांवें जो कायदो केला म्हज्या घरा खातीर तो कम्प्लिटली प्रॉपरली लिगल स्टडी करून केल्लो आसा. आनी आमी स्पेशली हायकोर्टांतूय आत्तां जेंच्यानी केस घातल्या, वी आर लीगल हेजो वी आर फायटींग आनी 100% म्हाका दिसता आमकां कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.